10 तारखेर 10 ऑक्टोबराक सगळ्यांक खबर आसा की हांव म्हापशा पुलीस स्टेशनाक गेल्लें एक सेन्सिटिव्ह मॅटर घेवन जे हॉरिफिक इन्सिडंट जाल्ले आसा एक चले बरोबर. नाव आय शूड से नॉट एक चली, नाव आय शूड से 12 चलयो, कित्याक एक कारण भायर सरतकीर सगळेच पंडोरा बॉक्स भायर सरलो. आनी तो कोण आसा पळय वो राज प्रशांत ठाकूर म्हणून तो रावता डोनापोला. त्याने सेक्शुअली अब्यूज करून रेप करून सेक्शुअली अब्यूज करून थ्रेटन करून चीट करून ब्लॅकमेल करून काबार चल्यांकडे पैसे उबारले. आता वो जो राज प्रशांत ठाकूर म्हणटा ताची पयलीं सांगता तुमकां ब्रीफ. वो खंय राज प्रशांत ठाकूर न्ही, खंय वो कोण तरी चव्हाण खंय सोलापूरचो. वो खंय पोंडा रावतालो आनी कोणाचें नांव घेतलें खंय आनी फेक सगळें केलें. फेक आनी आपलें नांव घातलें तेणें राज प्रशांत ठाकूर आनी सगळ्यांनी सांगपाक लागलो की आपूण तो बॉम्बे ठाकूर आसा पळय ताजो चलो म्हणून. आता वो जो ठाकूर म्हणटा तो खंय सारको दुसरो महानंद जाल्लो आसा. महानंद आशिल्लो गोंयचो, वो भायलो, वो खंय तरी भायलो जावन हांगा ठाकूर म्हणून आमच्या गोंयच्या चल्यां बरोबर नाका जाल्ले करपाक लागला. 10 तारखेर हांवें केस दिल्ली म्हापसा पुलीस स्टेशन. इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर केस कंप्लेन कोणी घेतिल्ली, कंप्लेन घेतिल्ली अच्युत देसाई जो आसा PSI. हांव ते चलये बरोबर ते भुरग्यां बरोबर दनपारात ते 3:30 ते रातचे 9 तुका आशिल्ले कंप्लेन बरोवन घेताले तेन्ना. आनी ते कंप्लेनीक ते चलयेन डायरेक्ट सांगलें की आपूण इव्हेंटा आसता आनी आपूण इव्हेंटा आसता आनी आपणाक कोणी तरी इंट्रोड्यूस केलें आनी त्या मनशान आपणाक मडगांव येवन आयलो. आनी तो मनशान आपणाक मडगांव येवन येतकीर तो कोण तो प्रशांत राज ठाकूर म्हणटा तांबडी स्विफ्ट घेवन आयलो आनी आपणाक खंय तरी म्हणलो ऑफिसा या. ऑफिसा खंय तरी अर्द वर व्हेलें आनी काण केलो. काण केलो म्हणल्यार कितें केलें, सेक्शुअल अब्यूज केलें, व्हिडिओ ऑडियो आनी सगळे कितें ते क्लिप्स काडले आनी मागीर थंय साकून ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो. आतां जॉब कितें म्हूण सांगिल्लो, जॉब सांगिल्लो आतां म्हाका तोंड उक्तें करपाक पडटा. त्या दिसा ओगी रावल्ले ते चलयेन म्हाका सांगिल्लें आसा कितें म्हणून जे हें आसता पळय ब्लॅक मनी आसता पळय ते वायट मनी करपाचे. कोणाचें काय म्हूण चाललें तेणी सांगलें BJP सरकाराचें. आमी कितें BJP सरकाराचे ब्लॅक मनी आसा ते वायट मनी करपा म्हणून ते 3 कोटी 5 कोटी एक चले कडेन आमी पुलीस व्हेरिफिकेशन करून एस्कॉर्ट करून धाडटात आनी मागीर ते हाडटात म्हणून. सो यू ऑल वील बी ऑन द सेफर सायड. पण पळोवपाक गेल्यार दीस इज अ फटींग मनीस. व राज प्रशांत ठाकूर फोटींग यांनी असली बदनामी केली आणि वयल्यान कोणाचे नाव काढले आपण सीएमाचो गोट, आपण मायकल लोबोचो गोट, जेनिटो आपलो राईट हँड. पूण ना, वो राज प्रशांत ठाकूर इज अ फ्रॉड, फेक महानंद ऑफ सेकंड महानंद ऑफ गोवा. वो चल्याक न्ही एकूच चले बरोबर करुना तेणे, हे 10-12 चल्यां बरोबर केला. 2014 तेणे स्टार्ट केलें. एक दाबोली चिकालीचे चली लास्टाक ताका रेस्क्यू करपाक पडलें, 40 टॅबलेट घेतले. दुसरे चेडू हे पंचवाडी आसा पळय राया थंय साकून त्या चलेक. आनी वायट दिसता म्हाका म्हणल्यार कितें आमची इनोसंट चेडवाक न्ही हो फोटेज आसा तांकां घेता खंय अमरावती व्हरता खंय सांगताच ना कितें सांगता सेक्रेटरी म्हणून तुका मातशें सायन करपाक पडटले डॉक्युमेंट्स. यू कम विथ मी, तुका इतलो पेमेंट आसा सगळे आसा VIP सगळी सर्वीस. आनी थंय व्हरता सेक्शुअली अब्यूज करता आनी मागीर हें काण करता आनी मागीर लास्टाक कितें करता खंय तरी अमरावती एक देवूळ आसा खंय त्या देवळा वच खंय लग्न करता म्हणटकीर तुवें म्हजी बायल रेजिस्टर काय ना. ते चले 2014 एकल्याक रेस्क्यू केल्ले थिंगाचे चिकालीचे. दुसरे म्हणटे पंचवाडी, तिसरे म्हणटे ते वास्को, चौथे म्हणटे म्हापसा, मागीर आनी पणजे. आनी कितली मॅटर रे. आनी मागीर ह्या चल्याक न्ही तेणे ब्लॅकमेल करता. आतां हे चलेच्या तुमकां सांगता कितें केलें तेणे, बापाय आसता दुबाय सगळे पयशे अकाउंटातले जॉयंट अकाउंटले ब्लॅकमेल करता म्हणून लाखांनी 40 लाख काबार केले. ते बरें आसा. दुसरे म्हणटे फ्रेंड्सा कडल्यान म्हाका पावलो तुमकां जॉब दिता म्हूण सांगून. ते बडे इनोसंट भुरगे, तेजे कांयच मिस्टेक नाय. तूं ते इनोसंट, ते भिले, आपले आबरू वता, आपली फॅमिली म्हणून तेणे कितें केलें फ्रेंड्साक सांगून कोणाकडे 5 लाख 7 लाख 4 लाख घेतले. आनी लास्टाक मागीर पेरंट्सांक कळ्ळें कित्याक घरातले पेपर आसा पळय ते देखून घाणेक दवरले. आनी दिस इज नॉट ओनली अबाउट वन गर्ल. ही हॅज टेकन मेनी गर्ल्स टू बॉम्बे, पुणे एंड ऑल. देर आर 12 केसीस. नाव आय केम टू इन्क्वायर. हांव आयले SP मेळपाक. SP ना म्हणून PI सुरज सामंताक मेळ्ळे. सुरज सामंताक हांवें विचारलें ही केस जेन्ना ती चलयेन स्टेटमेंट दिला, शी इज मेजर इन एज 22 years old, देन शी इज गिवन अ स्टेटमेंट. तुम्ही हांगा कित्याक धाडली ती केस, मडगांव कित्याक धाडली, तुम्ही कोणाक सांबाळपाक भोंवतात. तो सूरज बाबान सांगलें यू हॅव टू क्वेश्चन दॅट टू द PSI इन म्हापसा. हांवें आयतारा हिंगा केस घेवन आयिल्ले कोणाची बायलेची सोडपडी चोडिल्ली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ती हांगा करपा आसा म्हणून ट्रान्सफर. सो आय कॉल्ड अप द कन्सर्न PSI. ही टोल्ड मी नो वी हॅड अ मीटिंग विथ SP नॉट and he has told transfer the case to Margaon. I said why Margaon when that they are from Mapsa, the case is registered, complaint is registered in Mapsa. Why? No, the incident took place here खंय मडगांव. आता तू म्हाका सांग ते चली फर्स्ट टाइम ट्रॅव्हल केल्ली खंय मडगांव, तेका गाडी साकून हाडला खंय व्हेला केला. तशी पळोवपाक गेल्यार पुण्या व्हेला, तशें पळोवपाक गेल्यार जायत्या चल्याक न्ही बॉम्बे व्हेला, अमरावती व्हेला. म्हळ्यार तुमी म्हणटाले की केस तुमी अमरावती आनी पुना आनी बॉम्बे आनी हांगा घालतली
गुन्हे धाडटली. सो आय सेड धाडटा जाल्यार देखून न्ही हे एक्सक्युजीस म्हाका सांगनाका दिसा लेम एक्सक्युजीस आसा सगळो कांड आसा तेन्ना म्हाका आतां हें चाललें ते 0 FIR करून कित्याक धाडूं ना. BNSSचो कितें आसा आतां सेक्शन देखून लागता की खंय करा तुमी 0 FIR करून दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार धाडपाक जाय. पयलीं म्हणटा ते मिस्टेक जाल्या म्हापसा पुलिसाची 0 FIR करूं ना. त्या दीस स्टेटमेंट दिलो सगळे आमचे कडेन पळय सायन करून आसा पळय 10/10/2025. दे शूड हॅव फर्स्ट taken the girl for medical. They should have called one NGO, taken the statement. No, but statement is given in front of the PSI only. His signatures and everything are signed here. Everything is there. Stamp is there. त्यांनी हे उद्दाम खंय तरी केल्ले आसा ते कोण तो ठाकूर आसा पळय ताका सांबाळपाक आनी ला सांगपाक सोदता तुमकां हांव. तुमी काडटा ताका मेडिकला देखून धाडना आनी तुमी हांगा ट्रान्सफर करता आनी आयज हांगा येतकीर म्हाका सूरज बाब सांगता हांवें म्हणलें कित्याक करूं ना. आय वॉन्ट हिम टू बी अरेस्टेड. बारीक चोराक धरल्यार तुमी अरेस्ट करता आनी मारता मरे. तुमच्यान जायना. सूरज बाबाक सारखे हांव पेरंट्सांक घेवन गेल्ले म्हजे बरोबर 6-7 पेरंट आशिल्ले. हांवें सांगलां सूरज बाब म्हणलें नाव यू आर सेइंग यू वॉन्ट द गर्ल फॉर स्टेटमेंट. शी इज इन ट्रॉमा, शी इज इन डिप्रेशन, शी इज नॉट इन द स्टेट. वेन शी इज गिवन अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द पुलीस तुजेच डिपार्टमेंट गोंयच्या खात्याचेच PSI कडे दिला 6 वरां बसून आवय हाक्यान दवरून आमी हाक्यान दवरून तो तुका आतां चली जाय पडली. ना आय वॉन्ट द गर्ल बिकॉज द गर्ल शूड टेल मी which place she was taken to do that. What you are talking. And secondly, now I told him chalo I'll get the girl. Can you assure me that FIR will be done within a day? If she girl comes and gives a can you ताजे म्हणले सेफ्टी इम्पॉर्टंट. ताजे सेफ्टी इम्पॉर्टंट म्हणले हांव ताका हाडटा. ताजे 1 वराचे स्टेटमेंट घ्या NGO हाडून. तूं म्हाका दिता काय म्हणलें कन्फर्मेशन 1 वरां भितर 1 दिसा भितर ताका अरेस्ट करता. हांव सांगता म्हणलें तो मणिपाल दोनापावला रावता ताजे 2 नंबर एक्टिव्ह आसा आनी ते पुलिसांक दिल्ले आसा सूरज बाबा कडेन देखून आसा. आनी there are ladies and girls who are ready to come across Goa testify करपाक म्हाका हें सांगपाक विटनेस म्हणून त्यांची बरोबर ही गजाल जाल्ली आसा आनी खबर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट्स म्हणून हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हांव मागता CM कडेन लॉ एंड ऑर्डर मरे पळय हो तो फेल जाला तो लॉ एंड ऑर्डर. हे पळय ह्यो भानगडी चल्ल्या तुज्या पुलीस स्टेशनात. म्हापसा पुलीस स्टेशनान कितें केलें पळय. दिस केस वॉज डिस्कस्ड विथ द SP नॉर्थ. SP साहब क्या चल रहा है. ये हमारी गोवा की लड़कियों के साथ ये आबरू निकाल रहे हैं. क्या चल रहा है. ये आपके गांव का तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी तुम्हारे स्टेट का लड़कियों के साथ होता तो ये तुम लोग चुप रहते. तुम लोग आएंगे जाएंगे ट्रांसफर होगी. अरे दिस इज अ थ्रेट. आमचे चोरांक कितें फ्युचर ते चली बायन उडकी मारपाक गेल्ली 3 फाटी ब्लेड घेवन कातरपाक गेल्ली. इट इज नॉट अबाउट 1 गर्ल. इट इज अबाउट 12 girls and I am ready to give all the 12 girls addresses and they are ready to come and be a witness to it. सो हांव मागता सूरज सामंत PIनाक म्हाका उतर दिला पळय एग्रेसिव्ह कित्याक जावपाक पडटा. रगत शिस्ता कोणाची चलयो त्यो ताज्या बापायची कंडिशन पळोवपाक जाय ताज्या आवयची कंडिशन पळोवपाक जाय. ती चली 40 गुडयो घेवन GMC ताका रेस्क्यू केले. GMCचे डॉक्टर कोण तो म्हाका खबर आसा. दॅट डॉक्टर इज रेडी टू कम. द एडवोकेट्स आर रेडी टू कम. 40 tablets at a time. If the girl had to go, who would have lost her child? So what I'm saying, CM, तुझे खाते मरे दिसते आयकनाका आनी भिवपाची गरज ना. ह्यो भाशणां आमकां सांगनाका. CM तू काय चली आसा. तुजे चले बरोबर येल जाल्यार तूं रावतलो. त्या बापायची परिस्थिती ना पळोवपाची. सगळे बँक अकाउंट काबार जाल्लो आसा. म्हळ्यार ह्योला इन्स्टिगेट तुमी प्रोवोक करता कितें ते प्रशांत राज ठाकुराक. अरे हम लोग हे आमी तुका सांबाळटा. तुमचे खरें कनेक्शन आसा रे कित्याक तुमचें नांव काडलां. तुमकां त्यांनी सांगिल्लें तुमचे कनेक्शन ना तर FIR जावपाक जाय. आतां PIन सांगलां त्या स्टेटमेंटाक हाड त्या चलयेक. आतां आय एम टेकिंग द रिस्क. आय एम गेटिंग हर बट हर कॉन्फिडेन्शियल आसपाक जाय. प्रायवसी सांबाळपाक जाय. स्टेटमेंट दितले NGO मुखार 1 दिसा भितर हाडना जाल्यार कळटलें की पुलीस देखून सगळे शामील आसा म्हणून. थँक्यू.